झाले हे आम्ही कंप्लेन दिल्या या वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आमी कंप्लेन दिले आणि अख्ख्या गोंया एवरी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिले की गौतम खट्टराक तुम्ही अरेस्ट करा. आयज पासून तेणी अरेस्ट करूंक जावंक ना. आयज आमी पयल्या दिसाक सेकंड डे ऑन 19 आमी हे दिसाक आमी डायरेक्टली येवन हे दिसाक आमी येवन कंप्लेन दिले आणि कंप्लेन दिवन कंप्लेनान आमी सांगले आयज पासून ताकडे अरेस्ट करून जावंक ना म्हणून परत आमी आयज तिल्याच ग्रावंडार जे आमच्या गोंयच्या साहेबाक जो इन्सल्ट केल्लो टेररिस्ट म्हणलो जो ताका कितें पडोन अशें अपमान केल्लो न्हू उतरां ते हेका लागून आयज आमी सगळे तिल्या ग्रावंडा कडेन एकठांय जाले आनी एकठांय जावन आयज रॅली करून सगळो हिंगा येयले. आजरांनी लोक हांगा एकठांय जावन आमी हे विचारपाक येयले आयज पासून कित्याक अरेस्ट जावंक ना. जोरी तेणी सांगले आमकां कितें भावाक अरेस्ट केला आनी भावाक कित्याक केला स्क्रिप्चर्स तेणें बरयलोली आनी तेणें दिलोली. जोरी तर स्क्रिप्चर्स तेणें बरोवन दिल्ली जाल्यार ते स्टेजीचेर तीग जाण एक मिनिस्टर आसलो एक दोग जाण MLA आसले. मोविन गुदिनो मिनिस्टर आसलो दाजी सालकर आसलो MLA तो संकला म्हणटा आनी ऑर्गनायझर्स आहात. जोरी तर आयज ह्या मनशांच्या मुखार रावन गोंय साहेबाची आमच्या अपमान केलो आनी हे ओगी रावन आयकता. सो आमी आयज पुलीस स्टेशनाचेर येवन आयज ते कडेन आमी विचारले की बाबा तुम्ही केला कितें जाला तो म्हणपाक लागलो ते भावा काडला की इट्स नॉट अ सोल्युशन. आमकां जाय जोरी तर गौतम खट्टर तो मेवना जाल्यार तेणी ऑर्गनायझरांक काडूंक जाय. ऑर्गनायझरांक अरेस्ट करूं जाय आनी ऑर्गनायझरांक कितें अरेस्ट करूं जाय एक पॉयंट म्हणटा तो हा जेन्ना कितें ऑर्गनायज कोत्ता आनी थिंगा जर कितें प्रॉब्लेम जाता आनी हो प्रॉब्लेम बारीक न्हू सगळ्याचो न्हू हे न्हू आयज गोंयच्या साहेबाचो अपमान केला स्टेजीर रावन. सो वाय ह्या ऑर्गनायझरांनी स्टॉप कित्याक करूं ना. आतां हे ऑर्गनायझरांनी स्टॉप करूं जाल्यार करूंक ना ते हे मॅच जाला हे प्रॉब्लेम ते जाला गोंयच्या साहेबाक आमकां इन्सल्ट केला जाल्यार तेका पयलो अरेस्ट करूं जाय. तिसरे जो आयज जो MLA मिनिस्टर्स हे आयज स्टेजीर आहाले जोरी हे पॉलिटिशियन लोकांनी हेका जिखोवन दिले लोकांच्या आदाराचेर जिखले आनी हे ते गौतम खट्टर तो रावन तेच्या मुखार रावन आमच्या गोंय साहेबाक क्रिटिसायज केलो किड्यांनी उतरां उलयले जाल्यार एकले MLA वो मिनिस्टरान कित्याक स्टॉप करूं ना हेणी जबाबदारी आसली हेणी उबी रावन तांकां बंद करपाची तांकां उबी रावन तांकां सांगपाचें ना ओडून हाडपाचें. जोरी तर तेंच्या लुगाराचेर एज हांव आसलो हांव पयलें एक उतर जेन्ना स्टार्ट करता आसतना हांव ताका म्हणटालो स्टॉप कर ना जाल्यार ताका जबरदस्ती हांव स्टॉप करूं लायता आसलो कोण नासलें हांव गिश्टव ज्योली देंवता आसलो. अरे तुमी रावन हे आयकोताय भाशेन गोंयच्या साहेबाक आमचे इन्सल्ट कोत्ताय आनी तुमी ओगी रावन आयकोताय म्हणटकूच हे गोंयकारांक इन्सल्ट आनी आयज पुलिसांनी डायरेक्टली केस क्रायम ब्रांचान दिल्या. जरी तर केस क्रायम ब्रांचान तर दिल्या म्हणटकूच पुलीस अनफीट पुलीस स्टेशनाचेर केस दवरपाक हाडूंक जाय. जेन्ना एक तुमी आतां क्रायम ब्रांचान दिल्या सगल्यो केसो जितले पुलीस स्टेशनाचेर आहाय तितल्यो केसो तुमी क्रायम ब्रांचाक दितले आनी एक कडेन रावतले हे कितें हे चलता कितें. ताका लागून आयज आमी येयला तुमकां तर गौतम खट्टर तर मेवना जाल्यार आमचो डिमांड हा ऑर्गनायझरांक अरेस्ट करपाचो इमिजिएट. दुसरो हे जे मिनिस्टर आनी MLA बसले तांकांय तुमी तांकांय केस रेजिस्टर्ड करपाची हे आमच्या गोंयकारांचे डिमांड. आनी हे जोरी तर कोण नाय हे जोरी तर प्रॉब्लेम तुमी आमचो सॉल्व कोण नाय लायक आमच्या गोंयच्या साहेबाक अपमान केलो ते तर तुमी स्टॉप कोण हे कोण नाय अरेस्ट कोण नाय जाल्यार आख्खे गोंय उठतले आनी तेन्ना कोणाच्यानूच आमकां सांबाळपाक जावपा ना. फर्स्ट म्हणटा ते वास्को उठतले वास्को पब्लीक मिटींग देखून आमी घेतले हे आमी लोकांक आव्हान करतले. आयज मडगांव कॅन्डल लायट थिंगा सगळो मडगांवचो सावथ गोवाचो लोक करता. सो आमी थिंगा वयतले सगळे थिंगा आमी हाजीर आसतले सॉंग आनी आमी कॅन्डल लायट करपा लोकांक आदार. थोडीशी उतरां सांगपाक सोदता हिंगा की आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हांव उलोवपाक येयला की आमच्या गोंयच्या साहेबाक
हर टायमार आमच्या गोंयच्या साहेबाक अपमान जाता हर टायमार. आतां पयर तो गौतम कोण तो गटारो हय म्हाका तेजी सरनेम येना गटारो हांव ना गटारूच म्हणटा तेका. पूण तो मनीस येयला आनी सांगता की आमच्या गोंयच्या साहेबाक खंय किडे पडले किडे. अरे पहिले हांव तुका विचारलें मागीर आपको पूछ रे गौतम गटार आपने देखा है हमारा सेंट फ्रांसिस्को कीड़े पड़े हैं आपने देखे हैं? हाँ आपके आँख से देखा है? कुछ भी आप आते हैं इधर कुछ भी बक के जाते हैं. हाँ कुछ भी आके कुछ भी बघते हैं. दुसरे हांकां सांगता हांव हे आमचे मिनिस्टर मोवीन मागीर मोवीन मिनिस्टर मागीर 2 आमचे MLA दाजी साळकर आनी संकल्प आमोणकर. हाँ हे तिगूय थिंगा बसलाय तिगूय बसून हे तमाशा पळयताय. आमच्या गोंयच्या साहेबाचो इन्सल्ट जाता थिंगा हे तिगूय बसून तमाशा पळयताय. जोरी तर एकल्यान तरी उठोन तेका शडाप केलोलो न्हू त्या मनशाक जाल्यार आयज आमी तांकां वालोर दिता आसलोली ह्या मिनिस्टराक आनी MLAंक. पूण ना कित्याक उठ्ठले तेणी हाडला हें शिकोवन ही सगळी शिकोवण जाल्ली आहा. ऐसे उलय म्हणून तू ऐसा बात करने का गोवा में आने के बाद ऐसा बात करने का म्हणून तेका शिकोवन दिन हाडला. बेश्टो कोण उलोवचो ना आमचे डायरेक्ट गोंयान कितले गट्स आसनाय. हांवूय आतां खंयच्या तरी गेलें गांवान त्यांच्या जाल्यार म्हाका गट्स इतले येवचे ना की हांव थिंगा उलयतलें तेंच्या अगेन्स्ट तेंच्या देवाच्या तेंच्या हेजेर. कित्याक आमी केन्ना कोणा रिलिजनाक हट कोन्नाय आमी क्रिस्तांव लोक आनी हांव म्हाका जाल्यार तें लायकूय जायना. हांव सांगता एकले हट करप कोणाचेर रिलिजनाक. दुसरें म्हणल्यार हांव एक सांगता मोवीन तुका तूं आतां सांगता पळय आना आपल्याक खंय खबर ना आसलोली. अरे कशी खबर ना रे तुका? तूं मरे उठोवन सांगता पयलींच्या खंय पुर्वजांनी जें कितें करून दवरलेलें आहा तें खंय तुका आतां कळ्ळें मरे. आ तूं बाबा कितें मामेर घेवन तोंडान घेवन मामेर आसलो तूं इतलो टायम? आ थिंगा पावन उलयसर तूं मामेर गेयलोलो रे मोवीन? आ आनी तूं ना रे तूं गोंया व्हडलो जावंक ना रे? तुका इतलो टायम खबर ना थिंग कितें जाता तें? तूं आनी आतां एक्टींग करनाका ही एक्टींग न्हू तुजी बंद कर. कितें सगळे पब्लिकाक तूं कितें आहा बरो न्हू तें सगळ्यांक खबर आहा. तें बायलांक वचोन सांग आमकां सांगनाका हिंगा हे खबरो आमकां सांगनाका तुज्यो कितें हें जालें तें जालें म्हणून. आनी तूं दाजी तुवेंय सांगलां की आपल्याक खबर नासली खंय हेचें उलोवप जातलें म्हणून खंय. कशें तुका खबर नासलें दाजी तुवें तिका उलोवप तुमी सगळे मिली बगत मरे. आ तुमी सगळे तिगूय जाण मिली बगत हाय आनी संकल्प आमोणकर तूं समज नाका तूं व्हडलो सांत म्हणून. तूं सगळ्यान व्हडलो आहा आनी दुसरो CM थिंगा बसता आनी हिंगा चिंगारी म्हणटाय न्हू चिंगारी फेको शोले उजो कीड घाल मरे आनी हें राव आनी म्हणटा आमच्या बॉलमॅक्साक हाडून रोखडो तुमी अरेस्ट केलो. रोखडो हिंगा अरेस्ट केलो बॉलमॅक्साक आमी हाडलो आनी तुमी आमच्या हेका आमच्या प्रिस्टांक जाल्यार तुमी रोखडे अरेस्ट कोत्ताय मरे. आ तुमच्या तो मनशान केले तो गटार कितें म्हणटा तो गटार गौतम गटार कितें तो आजून तुमकां अरेस्ट जायना. तेजे भावाक कितें हाडला? आ तेज्या भावान कितें म्हणलें आमी पळयलां आनी तो भाव म्हणून आमकां खबर आहा कोणाकूय हाडून दवरपा जाता. तुमकां संवय आहा एक रेपीस्ट रेप भलतो कोत्ता आनी भलतो रेपीस्ट म्हूण दाखयताय तुमी. ती तुमची ती संवय ती तुमची. क्रायम ब्रांचीक दिला कित्याक दिला क्रायम ब्रांचीक? आमच्या दोळ्याक पानां बांदपाक. हाँ आयज पासून खंयच्याय क्रायम ब्रांचीन कितें केलां? इतले रेपी जाले चेडवांचेर इतले जाले खंयचे क्रायम ब्रांचीन खंयचे रेप केस सॉल्व केल्या? हाँ खंय केल्या? हे जोडले ते सिद्धी नायक बाबडे ते लोकांचे भुरगे मरोन गेले तेका नागडे उडयले हे केले सगळे लोक भुरगे ते लोकांचे इतले क्रायम ब्रांचीक दिले खंय जालें? हाँ तेजी माय पाय येईन झोल्ली पुलीस स्टेशन कालामुटाचें कांय जायना कोणाक. इतले खंय रेपी कर कितले रेपी जावन गेल्यो कांय जायना. तर आमच्या गोंयच्या हांव तेन्ना पासून उगी रावचें ना जेन्ना आमच्या गोंयच्या साहेबाक जस्टीस मेळना. किडे खंय पडले आनी खंयच्यान किडे तेणें पळयले पळय ते आमकां दाखोवन दिवपा जाय गोंयकारांक. ते गौतम गटार कितें म्हणटाय पळय तेणें दाखोवन दिवपा जाय आमकां आमच्या गोंयच्या साहेबाक खंय कितें पडले ते. आनी दुसरे पाद्रींक सांगता गोंया जेन्ना फेस्त जाता पळय तुमी तांकां VIP ट्रेड दिताय पळय ते बंद कराय आनी भितर सँडविची खावयताय पळय व्हरोन तांकां तेवूय बंद कराय. ते गरिबांक दियाय ना ते मोनजातीक दियाय पालोर ती बरें मागतली तुमकां. कितें तांकां दिनाकाय आमच्या लोकांक तुमी फाटल्यान बसयताय आमचो लोक फाटल्यान कितें. पूण तांकां VIP ट्रेड हे मातशें सायडीन रावन CM येतलो थिंगा ना सगळ्यांक सारकें बसोनय कितें हिंगा VIP ट्रेड दिनाकाय कोणाकूच. आयज आमकां हट जाल्लें आहा आमी कोणाच्या रिलिजनार उलयनाय आमकां कोणाक हट करपाची गोंयना आमकां कित्याक पूण आमच्या गोंयच्या साहेबाक म्हणलें म्हणून म्हाकाय दूख जालें म्हणून हांव उलयतां हें सगलें. कितें ही 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा.